गोंयांत येवन कंत्राटी पद्दतीचेर चलोवपी ट्रकांची आरटीओ कार्यालयांत नोंदणी करची न्हय, तशेंच ट्रक वेवसायांत बेकायदेशीर धंदे करपी ट्रक धन्यांचेर खर कारवाय करची अश्यो कांय मागण्यो घेवन पेडणे बार्देस ट्रक धनी संघटनेन शुक्रारा बसका आपयली। मुख्यमंत्र्यांनी ह्यो मागण्यो मान्य करच्यो अशी तांणी मागणी केल्या। हे बसकेक सुमार 600 ट्रक धनी हजर आशिल्ले। असोसिएशनाच्या तर्फे आमी आमचो एक्सकवेटर ओनर असोसिएशन तेंच्यानी तेका दिल्लो त्या प्रोटेस्टाक आनी आमी आतां येवन आरटीओ असिस्टंट डायरेक्टर पेडणे तांकां आमी मेमोरंडम दिला ऑलरेडी रिलेटेड टू अग्रिमेंटाच्यो गाडयो मागीर रजिस्ट्रेशन ऑफ परमीट कॅन्सलेशन ऑफ परमीट जेंच्या परप्रांतीय लोकांनी जो आमच्या धंद्याचेर काबीज केला जी परमिटां कॅन्सल करपा खातीर आमी पयलीं इन्फॉर्मेशन घेतलें आनी तेच्या रिलेटेड कितें आहा तें आमी फुडें तेंच्या वांगडा रावतले। तांकां लेटर बिटर आमी दिला तांकां, कित्याक तेंचे कडेन आमी जे एग्रिमेंटाचेर गाडये जे रजिस्टर करतात ते फक्त हेंच्यानी गोंयानच करतात आनी दुसरेंच करिनात, महाराष्ट्रानय करिनात, कर्नाटकानय करिनात आनी हेंच्यांनी एग्रिमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करून करून आयज आमच्या धंद्याची परिस्थिती बिगड जावन पडली। हर एक ड्रायव्हर येता, 2 महिने कामाक रावता आनी गाडी नवीन घेता आनी ती एग्रिमेंटाचेर रजिस्टर करता ना आरटीओ रजिस्टर करता तो परत ते रुमाक रावता काय ते पॉप सावन एक्चुअली तो रुमाक खंय रावता हितून कलंगूट आनी गाडी रजिस्टर मयडे आसता। अशें सगळें बोगस चल्लां हें। तेका लागून एग्रिमेंटाचेर गव्हर्मेंटान हे गाडये रजिस्टर करचे न्हू हे आमचे गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करतात आमी। आनी तशेंच आतां आमी म्हापसा आयटीओन वयतले तांकां सुद्दां आमी एक लेटर दितले की दुसरे गाडी रजिस्टर करपाचे ना तेंच्यांनी एग्रिमेंटाचेर। तशेंच आमी तेंच्यांनी आवटसेटरांनी घेवन वचर गोंयान आमचो धंदो आपूण युनियन रजिस्टर केला, म्हापसा युनियन म्हणून ट्रक ओनर एसोसिएशन म्हणून ते तेंच्यांनी खंयच्याय बेजार केला आनी कशें केलां हे आवटसेटर येवन तर वचर आपले स्वताची मनमानी करपाक लागले जाल्यार आमचो धंद्याचो अर्थ कितें उरलो।